Speaker, sir, my question to the Honorable Minister for Tourism is, has this presentation of the draft Goa Tourism Policy 2018 happened as it was planned? If yes, will the Honorable Minister for Tourism tell us when and how many legislators attended this meeting? जाय तितले तू क्वेश्चन विचार न्ही, नो प्रॉब्लेम क्वेश्चन विचारपा, पण कितें जाला खंय पावला तें सांगता. तुमचो कितलो इंटरेस्ट आहा टुरिझम पॉलिसीचो तोय सांगता हांव तुमकां, आनी मागीर उलय. शॉर्टच दित तुका, व्हडलें दिना, पानां खूब आहात पण तें शॉर्ट दित तुका. स्पीकर सर, जे क्वेश्चन आसा ते हांव उलयता. ताका जाय ते आन्सर दिवले की स्पीकर सर, जे क्वेश्चन तुजे हेजे भितर आहा ते हांव तुका सांगता. एक वर न्ही, 2 वरां वाडया, 10 पर्यंत बसूया डिमांडा. बरी पॉलिसी, बरो मास्टर प्लॅन आमी गोंया मुखार दवरया. विचारला डेडलाईन केन्ना करया न्ही, जाता तितले बेगीन करया, काय भिवू नाका. कितले दीस सांगतात तुम्ही करूया 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 करूया. तेंच जाला न्ही. If you see, last 2018, we got 80 lakhs of tourism, domestic, international. And we are very down on charter business, sir. And as of May, in 2019, if we take on an average of every month, we are down by 15, 16 lakhs of tourists, Speaker, sir. It's a backbone of our economy. 40% of the tourists, of the people of God depends on tourism. So how are you going to manage this if you get this master plan, which is important? स्पीकर सर, टुरिझम बोर्ड म्हणतो कितें आनी टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन म्हणटा कितें आनी ताजें फंक्शन कितें आनी हाजें फंक्शन कितें. तुजें उत्तर सांगता. टुरिझम डेव्हलपमेंट बोर्ड वील बी कॉन्स्टिट्युटेड. माननीय मॅडमीन क्वेश्चन तुका केला, एनवायरमेंटलिस्ट आसतले, स्टेक होल्डर आसतले, हें आसतलें तें आसतलें. हांव तुका विचारता, 2 बॉडी आहा, कोणाचें फंक्शन कितें, काय दोगूय एकूच काम करतले आनी दोनूय पयशे खातले, तें कितें तें सांग. ते टुरिझम पॉलिसी आणि टुरिझम जो आता हे जाता मास्टर प्लॅन तेजे भितरल्यान सगळें आसतलें. उलयत तें ना, एश्युरन्स दी इन्क्वायरीचे. एश्युरन्स समज खंय ना मिस्टेक स्पीकर सर, एश्युरन्स दी इन्क्वायरीचे. 100% तेजे करता मरे. इन्क्वायरी करया. केपीएमजीचेर इन्क्वायरी स्पीकर सर, नोट इट डावन. केपीएमची थँक्यू, समज थँक्यू. आमकां पॉलिसी सारकी जाय म्हणून तुमकां हांवें ना, सगळ्यांक म्हटलां, थँक्यू थँक्यू. सगळ्यांक बसया, सगळ्यांक दवरया आनी ती बरी पॉलिसी करया. केपीएमची कितें करतलो आमी पळोवन घेतलें. तेन्ना तुमचें कितें फिक्सिंग आसलेलें, कितें जाल्लें? स्पीकर सर, फिक्सिंग म्हणजे ते प्रूव्ह कोणी केन्ना आतां बस कितें आवाज proof कोणी करतले? तेका? 5 वर्सां तू ह्या स्पीकर सर, असेंब्लीन म्हाका रुलींग कितें आवाज करू ना? म्हाका प्रूव्हिंग दी. चल आज इन्क्वायरी ह्या घाल, गव्हर्नमेंटाक इन्क्वायरी घाल. स्पीकर सर, स्पीकर सर, ह्या गव्हर्नमेंटाक ताणें बोट दाखयचे आमी करता. फिक्सिंग म्हणला स्पीकर सर, फिक्सिंग म्हणला ते फिक्सिंग ते कुदर क्लियर कोन्नी, नाजाल्यार एक्सपंज कर, नाजाल्यार विथड्रॉ द स्टेटमेंट. कम ऑन स्पीकर सर, आय वांट अ रुलींग फ्रॉम द स्पीकर. स्पीकर सर, म्हाका तुका रुलींग जाय, कित्याक फिक्सिंग पड उतर म्हणटे तो कितलो फिक्सिंगा गरज आहा ती म्हाका ना. हांव एक सांगूंक सोदता त्या उतराची. The fixing word Speaker sir, may be deleted. स्पीकर सर, जेन्ना स्पीकर सर जेन्ना हो करप्शन म्हणटा, खंय करप्शन जाला, कितें करप्शन जाला हें पयलीं सांग. स्पीकर सर